नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयची खबरो. लोकसभा वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची निमणी तारीख. आयज रायबरेलींतल्यान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. रायबरेलींतल्यान 2004 ते 2024 मेरेन काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी खासदार आशिल्ली, पूण आतां ती राजस्थानांतल्यान राज्यसभा वांगडी आसा. इतले मजगतीं भारतीय जनता पक्षान रायबरेलींतल्यान दिनेश प्रताप सिंह हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. फाटल्या वेंचणुकेंत काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी हांणी तांकां हारयल्लो. तशेंच अमेठींतल्यान काँग्रेस फुडारी के शर्मा हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. भारतीय जनता पक्षान अमेठींतल्यान स्मृती इराणी हांकां उमेदवारी दिल्या. ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर टिका करतना राहुल गांधी हे सध्या भिवन आपलो मतदारसंघ बदलत आसा असो थमणो मारलो. अब डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है. और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं. न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है. ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है. काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी वडेरा हांणी अमेठीन आयोजित प्रचार सभेत वांटो घेवन अमेठींतल्या लोकां खातीर सेवेचें राजकारण परत हाडपा खातीर काँग्रेस प्रयत्नशील आसा अशें सांगलें. आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे. हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं. हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालांतल्या वर्धमानपूर दुर्गापूर हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेत उलयतना काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी रायबरेलींतल्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाच्या निर्णयाचेर खर टिका केली. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां उद्देशून सांगतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां डरो मत भागो मत असो थमणो मारलो. मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे. और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता. ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत. मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत. नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स हांणी फोंडेच्या पोरण्या बसस्थानकाचेर आयोजित भौशीक सभेक लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायली. लोकसभा वेंचणुकेंत भारतीय जनता पक्षाच्या 2 उमेदवारांक वेंचून हाडपाचें आवाहन ह्या भौशीक सभे वेळार राजकारण्यांनी थळाव्यांक केलें. ह्या सभेक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, दक्षिण गोंयची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपो, आमदार सुदीन ढवळीकर, मंत्री गोविंद गावडे, फोंडेचे आमदार रवी नायक, फोंडे नगरपालिकेचे सगळे अधिकारी, मडकय ग्रामपंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगडी आनी भाजपा कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भाजपाच्या सरकारान राबयल्ल्या येवजणे अंतर्गत नागरिकांक समान लाव मेळोवन दिला अशें सांगलें. कसल्याच तरेचो भेदभाव करिनासतना सबका साथ सबका विकास साधला अशें तांणी मुखार सांगलें. आयजूय हांव सांगता ह्या व्यासपीठा वयल्यान तुम्ही जर पळयशात या जवळपास 15 लाखाच्या लोकसंख्येत आम्ही दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड
3.5 लाख म्हणजे क्रिस्ताव भाव जे आसा हांकाय बी आमी DDSSY कार्ड दिला आणि जवळपास 55,000च्या वयर लोकांक आमी आमचे मुस्लिम भावांकूय बी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड दिला। तुमच्या खंयच्या सरकारात म्हणजे आमी ज्या पद्धतीत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी काम करता। अरे काँग्रेसीन सांगचे तुम्ही खंयची स्कीम सुरू केल्ली, अरे आम्ही जर सुरुवात केल्या असतात ती खंयच्या स्पेसिफिक समाजा खातीर न्ही, जाती खातीर न्ही, धर्मा खातीर न्ही, अरे मनशा खातीर सुरुवात केल्या। भाजपा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचो अपप्रचार काँग्रेस करता अशी टिका येरादारी मंत्री मोवेन कुदिनो हांणी केल्या। काँग्रेसीन फकत मतपेटयेचें राजकारण करून अल्पसंख्याक समाजाक विकासापासून पयस दवरलो अशें तांणी मुखार सांगलें। पणजेत भाजपा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार तांचे वांगडा भाजपाचे प्रभारी प्रेमानंद भांबरे आणि उत्तर गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नाईक हजर आशिल्ले। हांव मायनॉरिटी लीडर जावन आसा, though my constituency is 78% Hindu dominated. I win from that constituency. दाबोले हांव 3दा जिखला। मायनॉरिटीचे जे अगेन्स्ट आहा म्हणटा म्हाका नॅशनल लेवलार 2 वस्तू सांगपा जाय। रिकॉर्ड काढून पयल्यार आमचे मुस्लिम भाव आज पिलग्रिमेजा वयता, जो कोटा तांकां मेळटालो बाब नरेंद्र मोदी ते रुलर थिंगा आहा ते सावदी उलोवन हो कोटा डबल न्हू ट्रिबल जालो आसा। स्कॉलरशिप्स जे आमचे मुस्लिम भाव भयणी दितात शिक्षणा मळार या इट हॅज मल्टिप्लायड टू मोर देन 100 मिलियन स्कॉलरशिप्स। हे 2 आंकडे तुम्ही चेक करपाक शकता। स्कॉलरशिप्स have increased, Hajj pilgrimage quota has increased. So where is the question of BJP being against minorities? लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांत 5 ते 7 मे मेरेन कलम 144 लागू करून जमावबंदी लागू करपाचो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केला। तशेंच वेंचणुकेच्या दिसा म्हळ्यार 7 मेक मतदान बुथाच्या 100 ते 200 मिटराच्या वाठारांत आशिल्ली सगळी आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला। लग्न सुवाळो, धार्मीक विधी, निमणे संस्कार आणि हेर विशेष कार्यावळीक हे कलम लागू जावचे ना, ते खातीर पयलींच परवानगी घेवप गरजेचें अशें आदेशांत नमूद केलां। 7 मे दिसा गोंयांत लोकसभेची वेंचणूक जातली। हे फाटभुंयेर 5 मे दिसा सांजे 6 वरां सावन कलम 144 लागू जातले आनी 8 मे मेरेन सगळ्यांक मतदारसंघांत ते लागू आसतले। पुराय देशभर गरमेक लागून सामान्य जीण प्रभावित जाल्या। हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण देशाच्या दक्षिण भागांत खर गरमेचे वातावरण चालू उरतले। तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ह्या वाठारांत लुची परिस्थिती चालू उरपाचो अदमास आसा। केरळांत गरमेक लागून सोमार मेरेन सगळी शैक्षणिक आस्थापनां बंद दवरल्या। लोकांक सकाळी 11 ते दनपारां 2 वरां मेरेन भायर सरप टाळपाची सुचोवणी सरकारान केल्या। IPL क्रिकेट सर्तीन आयज जावपी सामन्यात मुंबय इंडियन्स पंगड कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड खेळटलो। हो सामनो मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर जातलो। कोलकाता नायट रायडर्स पंगड 12 गुण मेळोवन वळेरेंत दुसऱ्या स्थानाचेर आसा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।